बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ख्रिस्त दये मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, हांव तुमच्या लागीं मनशा विशयान उलोवन आसुल्लो. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो, हाच्या विशयान आमी आयकात. आनी देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासळेंचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणे चलतल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली. देवाचें उतार हें. आमी मनशा विशयांत उलयतना वा आयकतना आमी मनशा विशयान न्हय, आपणा विशयान, आमच्या विशयांतच आमी उलोवचें वा आयकुचें. आमी मनशा विशयान समजून घेवचें न्हय, आमच्या विशयान समजून घेवचें. आमचीच स्वा समजूनी आमकां मेळटा. ही वर्थ समजूनी जावन आसा. सेल्फ नॉलेज म्हणटात, इज द बेस्ट नॉलेज. स्वा समजूनी, वर्थ समजूनी म्हणून. तर तेंच आमी समजून घेवपाक आमी प्रयत्न करया. सर्वेस्परा देवान मनशाक म्हणजे तुका आनी म्हाका आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो. देवानी मनशा मदें कांयपुणी एक सरीसम आसूंक जाय. म्हळ्यार एक फोटो या पिक्चर असल्याच मनशाची म्हूण आमी सांगता. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाची स्वरुपाय त्या फोटार, त्या पिक्चराचेर आसा. एका पात्राक मनशाचो स्वरुपाय ना, देखून पात्राक मनशाची इमेज म्हूण आमी सांगना. कांयपुणी मनशाची कोणाचे पळय तो इमेज जावन आसा, स्वरुपाय जावन आसा, ताची स्वरुपाय ताचे थंय आसूंक जाय. न्हय तर जाल्यार ती एक वस्त संकेत जाता, स्वरुपाय जायना. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याक रचलो. ते सारकें आसूंक जाय, चड या उणें, पूण ते सारकें आसूंकूच जाय. न्हय तर जाल्यार ते सारक्याचो म्हूण सांगूंक जायना. देवान मनशाक कित्याक आपणाच्या सारक्याचो रचलो म्हणल्यार सवाल. देव एक स्पिरीट जावन आसा, बोवत तो स्पिरीट जावन आसा. आमकां दोळ्यांक दिसना, कानाक आयकना, आपणोवंक मेळना, पोरमळाक मेळना. ताचे विशयान आमकां चिंता करूंक एक कश्ट जाता. आमच्या मतीन समजून घेवंक एक कश्ट जाता. आनी आमच्याच समजणे मारिपात देवाक आमी समजून पळयता शिवाय देव एक मिस्तेर जावन आसतना तो मिस्तेर आसा तसो समजूंक आमकां जायना, कोणा वरवीं जायना. अशें आसतना देवान रचल्या ह्या संवसारांत देवूच दिसना जाल्यार संवसार कसो चलतालो? संवसारान आपणाक देवान रचला म्हूण समजून घेवचें कशें? देवाचे हजरपण खंय आसा म्हणल्यार सवाल येता. एकलो जर माली या धणी बरें तोट करता, सगळें तोट बरें केल्या उपरांत तो परतून फाटीं पळोवन घुवना आनी ताचे विशयान सांगना, तांकां आनी तोटा समजून घेवंक जायना, तर तोटाक समजून खबर अर्थ ना. अशें आसतना देवान सगळें रचून जाल्या उपरांत
मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो रचलो. हांवें हाच्या आदीन तुमकां सांगलां, तुमच्या लागीं हांव उलयलां. पवित्र ग्रंथ बरोवच्या आदीं आदल्या काळार, प्राचीन काळार जायते राय आसले, तुंडू राय आसले. ते आपणाचे रायपण दाखोवच्या खातीर थंय थंय आपणाची सारक्याचे इमाज ते दवरताले. लोकांन रायाक मान दी जाय आसलो. तो मान दितना रायन आसूं जाय आसलें, पूण रायन सगळ्यांनी आसूंक जायनासलें. त्या खातीर ती इमाजांनी दवरली, सारक्याची इमाज दवरली. आनी लोकांन त्या इमाजेक मान दी जाय आसलो. इमाजेक दिल्लो मान रायाच्या सारक्याच्या इमाजेक दिल्लो मान रायाक दिल्ल्या बरी जाता. कोणी जर तर त्या इमाजेक केळकुळां करीत केबडायो करीत जाल्यार ताका शिक्षा मेळटली. आज जाल्यार कोणाक धैर्य आसा एका राजकीय व्हडल्या मनशाच्या इमाजेक ह्या फोट्याक पब्लीक जावन केळकुळां करूंक कोणाक धैर्य आसा? आनी एका दावळा केलें तर जाल्यार लोक खूब प्रार्थनांगी वय. आनी तूं सांगचें कितें गे म्हळ्यार मनशाक तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो प्रतिनिधी जावन, देवाच्या सारक्याचो जावन देवान ताच्या रचने मध्ये रचलो. ताका रेप्रेझेंट जावच्या खातीर, ताचें हजरपण दाखोवच्या खातीर, ताची ओडविकाय दाखोवच्या खातीर, ताचें मोन दाखोवच्या खातीर देवान मनशाक रचलो. देवाचो प्रतिनिधी जावन देवाचे मनोभाव समजोवचे खातीर, देवाची खुशी समजोवच्या खातीर हे आमी समजून घेवंक जाय. एका गांवांच्या राजकीय संस्थेनी एका गांवांचो गव्हर्मेंट, इंडियाचो गव्हर्मेंट म्हण चिंत्या, अमेरिकाक एम्बॅसिडर धाडटात. एम्बॅसिडर जावन आसा आमच्या भारताचो प्रतिनिधी. ताणें आमच्या भारताच्या गरजे प्रमाणेच उलय जाय, चला जाय, आमच्या राजकीय स्थिती प्रमाणेच ताणें चला जाय. न्हय तर जाल्यार ताका फाटीं आपयतात मात्र न्हय, शिक्षा दितात मात्र न्हय, तसो मानय काडटात. चड उणें तशें देवान ह्या संवसारांत आपणाचो प्रतिनिधी जावन मनशाक रचलो. आनी ह्या संवसारांत ताणें घातलो. तर हातूंत आटापून अशें कितें म्हळ्यार आमी मनीस जावन आसा, देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा. हें जावन आसा आमचें मूळ काम, वर्तें काम, भोव वर्तें काम. एका एम्बॅसिडरान, इंडियाच्या एम्बॅसिडरान अमेरिकान आसतना हर एका घडये इंडियाची गरज ताणें समजून घेवंक जाय, इंडियाचें तत्व समजूंक जाय, इंडियाच्या भारताच्या गव्हर्मेंटा प्रमाणेच ताणें उलोवंक जाय. शिवाय ताच्या आड ताणें वचचें न्हय. तशेंच सर्वेस्परा देवान आमकां, तुमकां आनी म्हाका, आमकां समेस्तां ह्या संवसारांत, ह्या कुड्ड्या संवसारांत दोळ्यांक पळयनातल्या, देवाक पळयनातल्या कुड्ड्या संवसारांत देवाचें प्रतिनिधी जावन, आपणाचें प्रतिनिधी जावन मनशाक रचलो. तर आमी देवाचो प्रतिनिधी जावन आसतना आमचो कायदो कितें? आमचो मूळ कायदो वर्तो कायदो जावन आसा. देवाचो प्रतिनिधी म्हणजे देवाची खुशी कितें गे म्हणून आमी न्हयस आमी जियेचे बगार ह्या कुड्ड्या संवसारांत दाखयचे. देवाची खुशी आमी जियोन दाखयचे.
देवाची खुशी आमच्या जिणेंत रूप ह्या संवसाराक कळा जाय. देवाक आमी मान दी जाय. आमचे अमेरिकन असो आमचो एम्बेसिडर जर आमच्या गव्हर्मेंटाक मान दिना, आमच्या प्रेसिडेंटाक या प्रायम मिनिस्टराक मान दिना जाल्यार ताका थंय दवरतात की आमी देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा. देवाक आमच्या जिणेंत सदांच्या सालींत आमी मान दी जाय. देवाची खुशी कितें गे म्हूण आमी रूप समजून घे जाय आनी धैर्यान भायर उसारी जाय. देवाच्या खुशे विरोध आमी कितेंय उलोवंक जायना. आमकां एक कायदो आसा, आमकां एक मिसांव आसा. वी हॅव ए मिशन. ते मिसांव कितें गे म्हळ्यार देवाचो प्रतिनिधी. देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेवचो आमचो मूळ कायदो जावन आसा. तो देवाची खुशे प्रमाणे जियोंचो आमचे जिणेची साल जावन आसा. आमचे जिणेचें तत्व जावन आसा. फिलॉसॉफी ऑफ आवर लायफ. आनी आजच्या विशयांत नैस जिये जाय, भायल्यान उसारी जाय, दिसपट्ट्या सालींत उसारी जाय, दुसऱ्यांक कळा सारकें चला जाय. न्हय दुसऱ्यांक म्हणजे न्हयच आमच्या पेल्या भावांक भयणीक बघा सगळे रचनेक तें समजा जाय. तें समजता तुमी आसा विचारूंक पुरो म्हज्या भावा भयणीनो ह्या मन जाती समजता गे म्हण वय मन जाती की समजता. हय रुका झाडां समजता गे म्हण वय रुका झाडां की समजता. हांव उलयतां तें विशेश म्हूण दिसूंक पुरो तुमकां. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी सोरपायाचो जावन रचला. अशें आसतना देवाची खुशी आमी करूंत जाल्यार, ताची खुशी आमी भायल्यान जियोवन दाखोवंत जाल्यार आनी ताच्या कायद्या प्रमाणेच चलोवंत जाल्यार सगळो संवसार आमकां मानूं येता. आमकां मानूं येता मात्र देवाक मानूं येता. संवसाराक कळटा आमी देवाचे प्रतिनिधी म्हणून. हांव सांगता संवसाराक मन जाती रूख झाडां कळटा आमी देवाचे प्रतिनिधी म्हणून. एकलो एम्बेसिडर आमच्या भारताच्या तत्वा प्रमाणे राजकीय जिणेच्या मट्टा प्रमाणे तो जियेतना तो भारतीय एम्बेसिडर म्हणून अमेरिकाच्यान कळना गी. ताचे वर्त्या सरान ताचे संपूर्ण तरान आमी देवाची खुशी प्रमाणे जियेतना, देवाची खुशी आमच्या नट्यान दाखयतना, देवाचो कायदो पाळटा आसतना, आमचे जिणेचे तत्व तेंच म्हूण कळटा करता आसतना आमी देवाचे एम्बेसिडर म्हणून देव आसा म्हणून लोकांक संवसाराक मन जातीक मनशांक कळटा कळा जाय. वो जावन आसा कायदो तुजो आनी म्हजो. आतां हें समजून घेता आसतना आमी आपणाच कडेन विचारूंक जाय. हांव म्हज्या जिणेच्या सालींत सदांच्या नट्यांत देवाचो प्रतिनिधी म्हणून चिंतून घेता गी. म्हाका एक कायदो आसा म्हूण चिंतून घेता गी. तूं जर ते पब्लीक मनीस जालोय चिंत्या प्रायम मिनिस्टर ताका पब्लीक कॉन्डक्ट आसा. एकलो एम्बेसिडर जालो जाल्यार ताका पब्लीक मनीस तो ताका पब्लीक कॉन्डक्ट आसा. आमी पब्लीक मनीस जावन आसा देवाचे प्रतिनिधी. वो मनोभाव आमचे थंय आसा गी. वो अभिमान आमचे थंय आसा गी. जर तर ताच्या बदलाक देवाकच उपराटें जावन आमी चलोवंत जाल्यार, देवाची खुशी करच्या बदला मोडटावंत जाल्यार, मोडटा मात्र न्हय मोडटा आसतना आमचो अहंकार आमी दाखयतावंत जाल्यार आमी देवाकय भियेना, मनशाकय भियेना, पृथ्वीकय भियेना म्हूण अशें चलोवंत जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसून फायदो आसा गी. आमची स्थिती कितें करी जाय. तूं आमी जर तर आमचो प्रतिनिधी तशें केल्यार आमी कितें करूं. तूं इस्कॉल आसा या तुका ऑफिस आसा या तुका बँक आसा या तुका एक बिझनेस आसा. तुज्या काम करतल्यांनी तुज्या
गरजे प्रमाणे तुझ्या तत्वा प्रमाणे चलोवंक जाय ते. तुझे इस्कॉलांत शिकोवचे मनीस इस्कॉलाचे सिलेबसांनी पाळोवंक जाय. इतलींच वरां काम करूंक जाय. इतल्या वरार ये जाय, इतल्या वरार वसा जाय, अशें ताणें नेसा जाय, हें सगळें काम आसा की ना. तें जर पाळना तर जाल्यार कॅर गुमानूच करिना जाल्यार तूं कितें करताय? ताका डिसमीस करताय की ना? ताका पाग दिताय की तूं? तशेंच आमी देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा. आमच्या मोतीन तें करचोंक जाय. हांव देवाचो प्रतिनिधी. देवाचें हजरपण म्हजें तें आसा. तो आमच्या जिणेचो उस्वास जावंक जाय. आमच्या काळजाची उडी जावंक जाय. आमच्या कुडीची ऊब जावंक जाय. आमी घेवचें वारें जावंक जाय. हांव देवाचो प्रतिनिधी म्हणून दीस आनी रात कशें उदकांत बुडलो मनीस उदकाचो अनुभव ताका आसा गी, उदकच पियेता गी, तशेंच आमी देवाचे प्रतिनिधी म्हणून आमकां भोगोवंक जाय. एकली स्त्री लग्न जाल्या उपरांत आपूण लग्न जाल्ली स्त्री असल्याची बायल म्हणल्यार तिका सदांच भोगना गी, केन्ना सदांच भोगना गी. तिचें अस्तित्वच बदलता न्ही गी. तशें आमचें अस्तित्वच देवाचो प्रतिनिधी म्हणल्यार आठापूण आसा. हें जर तर आमी चिंतून तर जाल्यार, ह्या प्रमाणे आमी जिवों तर जाल्यार आमची जिणी बदलना गी. आनी देवाचो उद्देश आमचे थंय जारी जायना गी. पयस पुस्तकान बरयल्लें आमी आतां वाचलें. म्हूण देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो रचलो. देवाक कितें ताच्या सारक्याचें पळोवंक जाय आसलें गी. देवाक मनशान ताच्या सारक्याचो आसलें देवाक गरजेचें गी. पूण ह्या संवसाराक गरजेचें तें. ह्या संवसाराक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हो संवसार दोळ्यांक देवाक ना दिसत्या दोळ्या देवाक ताचो मिस्तेर पळोवंक शकना. हो संवसार कुड्डो जावन आसा. जर तर आमी देवाचे प्रतिनिधी देवाक दाखयना, देवाचें हजरपण तांकां मेळना, ह्या संवसाराक तांतूं कुड्डेपणांतच ते जियेतात, कुशा प्रमाणे जियेतात. देखून हें सत आमी पयलो सुवातेर सदांच जिवोवंक जाय. दीस रात आमी चिंतूंक जाय. खंयच्या कामांत आमी मग्न जाता आसतना देवाची खुशी हांव पाळटां गी. उलयतना देवाक मानवचें उलयतां गी. चिंता आसतना देवाचें चिंता म्हज्या मतींत आसा गी. म्हज्या काळजाची ओडणी, म्हजी आशा, म्हजो संबंद कसो आसा. म्हज्या भावा काजार जालाय, तूं लग्न जालाय, तुज्या स्त्रियेन कशें चलाचें म्हूण तूं जाणाय. शिवाय दुसऱ्या कुशीन चल्ले जाल्यार दुसऱ्या स्थितीन चल्ली जाल्यार तुका बेजाराय जाता. तशेंच म्हज्या भयणी तुज्या दादल्यान कशें चला जाय म्हूण तूं जाणाय. दुसऱ्या स्थितीन चल्ल्यार तुका बेजाराय जाता. आमी देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा. व्हडलो अभिमान हो. आमकां ना फावो तो अभिमान. देवाचे आमी प्रतिनिधी जावन आसा. देखून हर एका संगतींनी देवाचें प्रतिरूप जावन आसा आमी. सारक्याचे जावन आसा आमी. एका पात्राक मनशाचे सारकें म्हणनात, एका रुखाक मनशाचे सारकें म्हणनात. कोणाक पळय स्वरुपाय आसा, मनशाचे स्वरुपाय आसा, ताका सारक्याचो म्हणटात. कितली स्वरुपाय चड आगे तितलें सारकें चड जाता. न्हय तर जाल्यार एक संकेत जाता जावं पुरो. जर तर देव आमकां दोळ्यान दिसना, मिस्तर आमकां समजना, संकेत म्हणल्याचो अर्थ कितें तर हे व्हडली आमची जबाबदारी ती. प्रत्येक जावन कुटुंबांनी एका आवय बापायनी देवाचे प्रतिनिधी म्हूण तांकां भुरग्यांक कळोवंक जाय. आमचे सदांचे नट टेन्स बदलूंक जाय. आमकां अभिमान आसूंक जाय.
गौरव आसूंक जाय आनी देवाचे कुशळ म्हणे चलचे आमची व्हडवीकाय जावंक जाय, व्हडवीकाय जावंक जाय. देवाच्या सवळेंत आमी चलोवंक जाय. देवाचो उजवाड आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय. हे वर्तें भाग. ताच्या बदलाक आमी जर ते खरे मस्तीन चल्ल्या, देवाच्या उपदेश आमी घमंड करिना, ताच्या कुशेक आमी मान दिना, देवाकय भियेना, देवसराकय भियेना म्हूण चिंता आमचे तर जाल्यार आमी ह्या संवसारान आसून कितें फायदो? मन जातीच्या पास्ट जायना गे आमी. देवाची वळख मन जातीक आनी मनशांक दिवच्या बदलाक देवाक आमी लिपयता, देवाचे सारके आमी होगडायता. आमी ह्या संवसाराचो फावो न्हय, ना फावो आमी. तर आमी खरे मस्तीन जियोवचे न्हय. हे प्रत्येक जावन आमकां क्रिस्तांव सरी जाल्ले जावन आसा. देवाचें उतर आमी आयकता आनी प्रत्येक रितीन आमकां बाप्तिस्मान ते लायला, आमकां देवाक कॉन्सेक्रार केला. परतून परतून ताचें मांस, क्रिस्ताचें मांस आनी रगत आमी खाता आनी पियेता. देवाचें उतर परतून परतून आयकता. इतलें जावनी त्या परमे आमी जियेनात जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जिवंक फावो गी? आमी धर्मीक भार जायना गी? हे आमी समजून घेवंक जाय. मनीस म्हळ्यार आतां पांय आसो, तोंड आसचें आनी फॅशन आसचें, कुशाल आसची, गम्मत आसचें म्हूण अर्थ न्हय. आमचो मूळ कायदो जावन आसा, मूळ तत्व जावन आसा, आमी देवाचे प्रतिनिधी. ह्या कुड्ड्या संवसारांत देवाचे प्रतिनिधी जावन देव आसा म्हणून साक्ष दिता. देवाचे नितीक नितीन आमी चलता, देवाची नीत कितें गी म्हूण दाखयता. देवाच्या मोगांत आमी रोमता, देवाचो मोग कितें म्हूण दाखयता. पावरतान आमी जियेता, देवाचो उजवाड कितें म्हूण आमी दाखयता. व्हडली जबाबदारी ही, पूण मानाची, मर्यादेची भोव व्हडली जबाबदारी, भोव व्हडले अभिमान जावन आसा. आनी अशें आमी चलता आसतना तुमी पातयेया या ना पातयेया, मन जाता आमकां मांडटा, ही पृथ्वी आमकां मांडटा, खंडीत जावन मांडटा. आमकां देवान मनशाक रचलो ह्या पृथ्वीचेर राज चलोवंक, ही पृथ्वी मांडून हाडोवंक. एका गोवळी भशेन गोवळी कसो शेळयांक राखता आनी चलयता गे, तशें आमी ह्या संवसाराक राखोवंक आनी चलोवंक. ही पृथ्वी ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आमच्या अधीनात देवान दिल्यात. आमी ह्या संवसाराची गोवळी जावन आसा, वय गोवळी जावन आसा. शेळयांच्या मात्रुने सगळ्या पृथ्वीच्या वस्तूंची आमी गोवळी जावन आसा. तांकां राखचो, तांकां पोसचो, तांचें पालन पोशण करचो कायदो आमचो जावन आसा. देवान आमकां दिला तो कायदो, शिवाय तांकां नाश करचो कायदो न्हय, म्हण जातीक मान तांचे बोब करचे कायदो न्हय. हर एक वस्तूंतय आमकां कायदो आसा. कसो एकलो माली आपणाचे तोट पडयातारान पळयता गे, तशें आमी हो संवसार देवान रचलो संवसार देवाच्या कुशे चलोवचो आमचो कायदो जावन आसा. शिवाय ताच्या कुशे विरोध आमी चलयत जाल्यार तें पातळ जावन आसा, वय तें पातळ जावन आसा. मन जातीक जर तर आमी हिंसे दिता, दूख दिता, तें पातळ न्हय गी. तुजी मन जात म्हणून तुका तुवें मन जाती मारी येत गी. ताणें मारली बोब देव आयकना गी. आसा थोडे मनशां मन जाती तांकां बोब मारूं जमे जायना, तुवें मारी येत गी ताका. कित्याक रूख जड उलयना देखून तुजे कुशो रुखां तरी येत गी तुवें. तर तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन पावताय गी.
हे चिंतप आमचे थंय येवंक जाय. आमच्या जिणेचें परिवर्तन जावंक जाय, नव्या तरान परिवर्तन जावंक जाय. तर तेन्ना आमकां संतोष भोगता, आमकां व्हडविकाय भोगता, आमच्या मती समाधान येता आनी देवान रचले सगळे संती आमच्या उतराक मान दितात, आमच्या गरजे प्रमाणे चलतात. जर तर तूं हे पातयेन आयतर जाल्यार देवान आदाम येवेक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचलो आनी पृथ्वी मांडून हाडून तांकां कायदो दिलो. आदाम येवेन कितें केलें? तांकां दिल्लो देवाचो कायदो ताणें मोडलो. देवाचे ती उपराटली, तांणी पातक केलें, हंकाराचें पातक केलें, अविधेयपणाचें पातक केलें. देवा ती अविधेय जाल्ल्या वेळार देवाचो कायदो, देवान तांकां दिल्लो कायदो तांणी मोडुल्ल्या वेळार तांचेच रगत आनी मास तांकां अविधेय जाली. परतून हांव सांगता, आमच्या आवय बापायन आदाम येवेन देवाचो कायदो मोडून देवाक अविधेय जाल्ल्या वेळार तांचीच कूड, तांचेच मास, तांचेच रगत, तांचीच ओडणी तांकां अविधेय जाली. नागणी ती पयली आसली, आपूण नागणी म्हणून लस तांकां घातली. केन्ना ती देवाक अविधेय जाली, केन्ना ती अहंकारान भरली, तांच्या कुडीचीच तांकां लस दिसली. आचें वत तें हलकपण कितें? आपणाच्याच कुडीची तांकां लस दिसली. वय म्हळ्यार म्हज्या कुडीक हांव घेना म्हणून अर्थ जालो. कोणाची म्हाका लज दिसता? म्हाका गज ना तसल्याची लज दिसता. एकलो मनीस पावत येता न्हेसून येना जाल्यार लज दिसता. एकलो मनीस जर तर पावत वयर चलना जाल्यार लज दिसता. तांकां तांच्या कुडीचीच लज दिसली. नाका म्हूण भोगलें. कित्याक? तांणी देवाक नाका म्हळें, तांणी देवाक नाका म्हळें. प्रतिफळ जावन तांच्या कुडीनच तांकां नाका म्हळें. देवाचेर ती उपराटली, तांची कूड तांचेर उपराटली, तांचे मांस आनी रगत तांचेर उपराटलें, तांची दिश्ट तांचेर उपराटली, तांची तान तांचेर उपराटली, तांची भोगणी तांचेर उपराटली. कसले विशेश हे! इतलें मात्र न्ही, येवेक देवान रचलेल्या वेळार आनी आदाम मुखार हाडलेल्या वेळार आदाम इतलो संतोशान भरलो की अबळे म्हज्या मांसाचे मांस, हाडाचे हाड म्हण आदाम संतोशान बोब मारली. येवेकी संतोश जालो. आदाम एका लेकार म्हणयत येवेक वेंग मारली, मोगाची वेंग दिली. ती एकवटान जियेताली. ती एकवटान जियेताली. कित्याक? ती देवा कडेन एकवटून आसली. देवाच्या प्रतिनिधी जावन भुमी वैकटान आसली. ती एकवट जाली आदामानी येवं. कित्याक? आदाम येव देवा कडेन एकवट जावन आसली. पूण येवेन आनी आदाम पातक केल्ल्या वेळार, देवाक विरोध केल्ल्या वेळार, देवाक अविधेय जाल्ल्या वेळार, देवाक उपराटल्या वेळार कितें जालें? आदाम येवेक पयस केलें. तिका पळोवंक तिका कुशीना जाली. तुवें दिल्ल्या त्या स्त्रीन म्हाका नाडलें म्हणालें. आदाम येवेचेर दूर घालें. आदाम येव एकामेका थंय उपराटली. देवा मुखार ती उपराटली, एकामेका थंय उपराटली. देवा मुखार ती उपराटली, आपणाचेच रगत आनी मांस तांचेर उपराटलें. वय केन्ना आमी देवाचे प्रतिनिधी जावन चलता, ताचे उपदेश आमी पाळटा, ताका काळजान आमी चलता, हर एक संगत ही आमकां काल जाता. आनी हाचे मारिपात आमी देवाचे प्रतिनिधी म्हूण ते मानतात मात्र न्ही, देव आसा म्हूण मानतात. वो कायदो जावन आसा आमचो ह्या संवसारांत. दुसऱ्या सर्व वस्तूंच्याक चड देव आसा, तो आमचो धनी. ताका आमी काल जाय ताचे कुशळ म्हणे चला जाय म्हूण
आमच्या जिणेच्या रितीन, आमच्या तोंडाच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या दिश्टींनी ह्या मनजातीक जावन मनशाक जावन कळा सारकें आमी जिये जाय. तेन्ना मात्र संवसारांत समाधान संतोश आसतले आनी आमकांय देवाचें इनाम मेळटलें. आमेन.